Genesis A23. Powitam-ci soba, orcit de famonir, de farocan keli, ecus moga fanir, am-ci monan sontostat, am-ci carzamur gotat, am-ci dona ulastat, soi, solveis fora. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज आमी सोम्या जेजूच्या रुपांतराची परब पाळटा. ताबोर दोंगरार सगळोच जेजू बदलून ताचें रुपांतर जालें आनी आंगोस्त्र धवे बरफा भाशेन अशें जावन ताचें मुखामोल सुर्या सारकें जालें. हे भाशेन आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा, जंय कुपांनी देव उलयलो आनी हो म्हजो अपुरबायेचो पूत म्हूण जेजू विशीं कोडीत केलें. आवडीनो, आयज जेजूच्या रुपांतराची परब पाळटना तोच देव दर एकल्याक आमकां म्हणटा, तूं म्हजो अपुरबायेचो पूत, तूं म्हजी अपुरबायेची धूव. ह्याच देवाचो मोग ओळखून घेवन आमी ताची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण ओळखून घेवन ताका आमी दिनवासुया. आनी ही दिनवासणीची भेट आमी भेटयतना आयज आमी मागता डेविड डिसुजा आपलो वाडदीस समारंभता. हे दिनवासणीचें बलिदान तो आनी ताची फामील भेटयता तेन्ना आनीकूय एकलो तरणाटो आपलो 21 वर्सांचो वाडदीस समारंभता ताचेर, डेविडाचेर आनी सगल्यांचेर जी कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभता तांचेर आशिर्वाद आमी मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाची आनी एकामेकाची भोगसणे आमी मागुया. हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो ज्ञान विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पद सौभाग्यान सदांच मारणारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सर्वपिता देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या तोरवेगोमाक आसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शिरी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, रुपांतरलोले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावार्थ थीर केलो. तेच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच पोरगोट केलें.
संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्नानार बसलो. ताचे नेस्पां वावरोन हिमा पोरीं धवे. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आटक्या पोरी आनी ताची चाकरां जळटल्या उज्या पोरी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोंद व्हांवताली. हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हजे रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगान आदल्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भाशेचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती कोणाच्यान केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतन जावचें ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता, पृथ्वी मुरगोटून दीप आनी जुवें आसा तें सगळें आनंदभरीत जावन ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीट, ताचे सौंदर्य खांबे. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेणावरी कोट्टात. अंतरोल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच व्हरतो. कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पर, सगळ्या संवसारान तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तूंच व्हरतो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दिसान उपरांत जेजून पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांवाक, जाकोबाच्या भावाक, एका ऊंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचे मुखामोळ सुर्या परी लोकलोकीत जालें
आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा परी धवी फूल जालीं. ओचितूच मोइसेस आनी इलिशा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक इलिशाक. तो उलयता आसतनाच एका परसोडीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एक ताळो असो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें धादोसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भियोन साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हळें, उठात, भियो नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, खंयचोय मनीस जेजूक मेळ्ळो तेन्ना, जेजू ह्या संवसारान मनीस कसो जियेतालो तेन्ना तो बदल्लो. जावं मातयो 2 वसुलदार आसलो, जेजू भेटूच तो तें सोडटा, बदलता. समारितान वस्तरी बांयच्या कांठार जेजूक मेळ्ळी, ती भितरल्यान बदल्ली. ओ जाकेवस, जेजूक भेटलो तेन्ना तो बदलता, भितरली बदलणी जाता. पूण आयज आमी पळयता रुपांतर जावन जेजू बदलता. भायलें रूप एके भशेन बदलता. सुर्या वरवीं ताची न्हेसोण धवी फूल हिमा वरशीं जाता आनी भशेन भायली बदलणी शिसांक जेजूची दिश्टी पडटा. पूण भायली ही बदलणी जावन जेजू पेद्रूची, जुआंवाची आनी जाकोबाची, तांची भितरली बदलणी करता. बाबडीनो, जेजू ह्या तिगूय शिसांक ह्या ताबोर दोंगरार घेवन गेलो जाल्यार ह्या तिगूय शीस तांकां घेवन जेजू जेत्सेमेच्या मोड्यांतूय वता. म्हणटच जेन्ना सगळें बरें चलता तेन्ना थंय हो अनुभव तांकां दिता जाल्यार जेजू कश्टूय आसा म्हणून तांकां दाखयता. हे 3 जाणांनी हें दर्शन घेतलेलें, हे तिगूय जाण जेजू बरोबर जेत्सेमेच्या मोड्यान कितें कश्ट, सफरींग कितें तें पळयता. म्हणटच आमकां जेजू ताबे करता, बरें आसा थंय सफरींगूय आसा, कश्टूय आसा. इट्स पार्ट ऑफ आवर लायफ. दुसरे सोदर बाबडीनो, पेद्रू कितें म्हणटा, सायबा, आमी हांगासरूच रावया, हांव 3 तोंबू बांदतां. आय हॅव बिल्ड 3 टेंट्स. जेजू ताका उगडास करता, सगळें बरें आसा थंयच न्हय, पूण आनीक आसा लोक जंय कश्टवता, तूंय वचूंक जाय. आमी हांगासरूच तोंबू बांदल्यार पुरोना. खंय फावटी बाबडीनो, आमच्या मनांत आमी असले तोंबू बांदता. म्हणटच हांव ह्या दर्ज्याचो, हांव ह्या म्हजो दुडवाचो दर्जो इतलो, म्हजो शिकपाचो दर्जो इतलो, आनी असले तोंबू बांदून दुसरे आनीक पुअर सफरींग कम्युनिटी आसा, थंय हांव पावना. म्हणटच जेजू आयज आमकां उगडास करता, न्हय चड तोंबू असले बांदून यू डोंट बी अलूफ. तूं कुशीन रावनाकाय, बी पार्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी. असलो तोंबू बांदून थंयच रावचे सुवातेर जेजू तांकां घेवन सकला वेता. तिसरे सोदर बाबडीनो, आमी पळयता थंय मोइसेस, एलिशा तांकां दिश्टी पडले. सुमूर्तीक तांणी आदल्या करारान गवाय दिली, नव्या करारांत जेजू बरोबर गवाय दिता. पूण थंय कुपान एक आवाज जाता. आदल्या काळार जेन्ना इस्रायल पोरसां अरण्यांतल्यान चलून वेतालीं तेन्ना ती ओतान
एके भशेन कोरपणां जावंक देव खूब जावन तांचेर सावळी घालतालो. म्हणटच हो कुपांतलो आवाज देवाचो आवाज आनी देवाचो आवाज कितें म्हूण येता. हो म्हजो किरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें सगळें दादोसपण. तुमी ताचें आयकात म्हणटा. तुमी ताचें आयकात. कोंकणी भाशेन आयकात हें उतर टू हियर. पूण इंग्लीश भाशेन आमी तर तें पळयत जाल्यार थंय इट इज नॉट ओन्ली टू हियर, इट इज टू लिसन. हियरींग एंड लिसनींग हाचे मदें इंग्लीश भाशेन अंतर दाखयता. पूण आमी ह्या दोनूय उतरांक कोंकणी भाशेन आयकातूच म्हणटा. हियरींग म्हणल्यार बेश्टें आयकप. थोडे फावट आमी म्हणटा धाकट्या भुरग्यांक एका कानांतल्यान आयकता आनी दुसऱ्या कानांतल्यान तूं सोडून दिता. हियरींग म्हणल्यार बेश्टें आयकप. पूण लिसनींग म्हणटा तेन्ना तातूंत हियरींगूय येता, आयकप, एंड पॉंडरींग, ताचेर नियाळ करप. म्हणटच जेन्ना देव आमच्या लागीं मागता ताचें तुमी आयकात म्हणटा तेन्ना ही सेईंग ट्राय टू लिसन टू हिम. म्हणटच पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां, जेजूची उतरां आमी आयकप, ताचेर नियाळ करप आनी ती वेव्हारांत घालप. टू लिसन मिन्स टू हियर, टू पॉंडर एंड टू पूट इन टू प्रॅक्टीस. हें आयज देव दर एकल्याक आमकां सांगता. आनी हें म्हणटना तो तीच उतरां देव आमकांय म्हणटा. तूं म्हजो अपुरबायेचो पूत, तूं म्हजी अपुरबायेची धूव. बाबा न्हय इल्लोसो वेळ आयच्या दिसांत आमकां मेळटा जाल्यार आमी घेवया. एकसूय हो एकमुणी रावन इतली एके भाशेन आमच्यांनी मनांत हाडूं येता. जर तर हांव पेद्रू बरोबर, जाकोबा बरोबर, जोआंव बरोबर ताबोर दोंगरार आसलो जाल्यार, आनी तूंय तो आवाज बापाचो म्हजें नांव घेवन, तर तोच देव म्हणटालो. जेजूय म्हजें नांव घेवन आयज म्हणटा, तूं म्हजो अपुरबायेचो पूत, तूं म्हजी अपुरबायेची धूव. हो ताळो ओगेपणान आयज आमी आयकूंक वावरुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मेक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा कडेन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण नाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थया. मोहिमेबोध देवा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजी उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडयान सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलोल्या साक्षा मुखार ताणें आपलें वैभव विचित्रपणी पोरगोट केलें.
आनी आमची कुडी सारकें रूप आपले कुडीचें सुर्या सारकें पोरजोडीत करून दाखयलें. अशी ताणें मोना शिसांची कुर्साच्या हिणपणाक केली आयती. आनी जी महिमा एक दीस ताचे गुदार्थ कुडीक फावो जातली तीच आपले ओसक्त मनशा सोयंबाचे कुडींत आदी फुडेंच ओजापांनी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सर तोलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोसान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसुकवेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत देवा रावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो कूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उलो खाता आनी एक काल सितलें पियेता, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. करीत भाशेन तुजो आशिर्वाद डेवीड आमच्या भावाचेर घाल. आनीकूय दुसरे हेर आपलो वाडदीस समारंभता तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भाग्यान दोन दुतांनी सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देव आमकां आपल्या पुरबायेचीं भुरगीं म्हणटा जाल्यार ह्याच देवाक आमचो बाप म्हणून मोगान उलो करुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळीक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी ओस्तो जेजू जाचें रुपांतर जालें आनी ओस जेजू ह्या वेळार उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमकां आपल्या जेवणाक आमंत्रण करता. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमी आपयल्लीं सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थया. भोव मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतांव त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचेंय रुपांतर दिसान दीस वाडोवन आमच्यो कुडी ताचे महिमे बरीत कुडी सारक्यो पोरजोडीत जावं. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बूड उपकार. गाण्याचो अंक E10.
Sorvespora carga argandia. Aplo atmo amcandita. Sorvespora carga argandia. Aplo atmo amcandita. Ekas vavartanami solcha. Aplia mogaचे गोवाय सावच्या आपणा सारकेली आमी वाडच्या घालता काळसारी आपलो आत्मो सोर्वेस्पोरा कारगा आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दिता Sorvespora carga arga